दिव्यवाणी 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 मुगाच्या भाव बहिणीनो किट्टू त्याच्या फ्रेंडाला गे विचारता अरे रे तुझी बायल आतां पयलींतल्यान सोडून आतां तोंड पुगोवन अशें पुगोवन रावता कितें रे तें तुजें बायल इतलें तोंड पुगयता कितें रे म्हण विचारलें किट्टू लागीं ताचो आनी एकलो फ्रेंड किट्टू देखून किट्टू लागीं विचारलें देखून तो किट्टू म्हणलो आळे रे ती गजाली व्हडली काणी जाल्या रे कितें म्हळ्यार म्हजें बायल एक दीस घरा येतना हांव तिके लेट जावन आयलो रे आनी ताणें म्हाका मस्त वस्तू हाडून सांगल्यो कोणी सैर येतात म्हण हांव आमसराक इल्लें काणून आयलो कान सांगलें उडत नासलो ताका राग आयलो तोंड येता म्हणजे वेदोडल्यान तोंड करून बसलें रे देखून हांवें म्हज्या बायलेक म्हळें तूं आज कितें बारी सोबी दिसताय लक्षण दिसताय म्हणून ताणें सत पातयलां कितें म्हळ्यार हांव कितें बायलेक तूं सोबी दिसताय म्हण नासलो लक्षण दिसताय म्हणून नासलो तायस म्हळें म्हणून वो केदाळ्या म्हण नासलो म्हणटा तर हांव लक्षण आसा म्हणून ताचे उपरांत तूं येदोडल्यान तोंड सुदयता रे तोंड पुगोवन बसता रे तें चिंता ते सोबीत म्हजो न्हवरो सोबीत म्हणटा म्हूण तोंड पुगयता रे म्हळ्यार तोंड पुगयता येदोडल्यान तोंड करून बसता तें देखून आतां सगळें खंय गेल्यार तोंड ओडलें करता तें चिंता म्हज्या बायल सुंदरी म्हणून चंद्रिका बरी रावंड तोंड सुंदरमा बरी म्हणून ओडल्यान तोंड पुगोवन इगर्जेक येताना काजारच्या मठवा येताना हॉलाक येताना तोंड पुगयता म्हणून तशें देखून आमी केदाळाय तोंड पुगयल्या वेळार सोबिता म्हणनाकात ती कशें केअरफूल तेजें सोबीत दिसल्यार मा सोबीत म्हणा तशें मगाच्या न्हू आनी एकटी विचारलें किट्टू आनी एक तेंपा परंत ताचो फ्रेंड चिट्टू मेळ्ळो किट्टून विचारलें आळे रे म्हजें बायल पळय रे म्हणलो कालें म्हजें बायल काल तूं म्हणटा म्हणजे सकाळीं उठोन कालें सायबा तूं ह्या सपनांत म्हजो इतल्यो म्हाका गाळी दिताय खंयच्या कठीणाच्या आयकनातल्यो तोल्यो गाळी दिताय म्हज्या सपनांत तूं सपन येताय न्हिदल्या तक्षण सपन येताय आनी म्हाका कोल्यो गाळी दिताय बेश्टेन तूं आय लव यू म्हणटाय म्हणून आय लव यू आनी तुजो मोगा म्हाका काळजान मोगा तुजो इतलो मोग करता म्हण सांगताय पूण कालें गा वस्तू चल रे व्हडले पटी मारनाका रे परतून तूं सपनांत म्हाका कठीण गाळी दिताय म्हणालें देखून हांवें बायलेक म्हळें 2 दीस जावन हांव न्हिदोंक ना सगळी रात जागे आसा म्हाका कामांतलो काडटा म्हळ्यार म्हाका न्हीदच ना आनी तूं म्हणटाय बा म्हाका हांव सपनांत तुका गाळी दिता म्हूण काल आनी आज हांवें गाळी दिल्यात म्हूण काल आनी आज हांव एक घडी भर दोळो धांपोवना बायलेन एक सोडलें आनी हाका न्हीद पडून जागोत पावलो पळय बायलेक एक सरप्रायज जालें देखून सपनांत तुमी न्हवरो तशें म्हणटा अशें म्हणटा म्हणून सांगच्या पयलून तो पयलें न्हिदला गे पळया ताका प्रॉब्लेम आगे पळया प्रॉब्लेम जाल्यार थोडे दादले न्हिदना सगळीं रात जागेत आसतात आनी हें आयकून बायलेक शॉक जालो मगाच्या न्हू सपनां म्हणटाना हांगा एक याजाक आयिल्लो ताच्या आवयक कठीण सपनां पडटात कावन्सिलींग करचें थोडे म्हळें खंय दुश्टागाय जाली आसता म्हणून हांगा फातराबादच्यान व्हरया म्हणून हांगा आयल्यांत दुश्टागाय काडूंक म्हणून मागीर आमी तिचे कडेन मागणी आनी प्रार्थना केली आनी ती समाधान जाली आतां बरी न्हिदता आमकां बऱ्याक जाली पूण फादरा कडेन विचारलें आमी फादर खंयचे तुमी खंय घाले म्हणून हांव पयल्यान अहलेल्या जाग्यार काम करता म्हणलो मागीर म्हजो एकलो इश्ट आसा आमची एक जुबली आयलो देखून म्हजो इश्ट म्हणलो तूं हांगा ये पुरो हांव तुजे हरशीं आयिल्लो तूं हांगा ये म्हणलो तशें हांव ओडिशा गेल्लो आनी थंय म्हजो इश्ट फादरा तोय थंय काम करता ते कम्युनिटींत आहात म्हणलो ओडिशांत परच्या मेयाच्या 20 आनी 2 तारखेर हो फादरा थंय गेल्लो म्हणलो ओडिशा संबालपूर DSCG गेल्लो खंय आनी थंय फिरगजांनी तो फिरगजी गेल्ल्या वेळार वो त्या फादरा कडेन म्हणलो खंय आमी भायर न्हिदया रे ह्या दोगीक मेयाच्या दोगी भितर उकोडटा देखून आमी भायर खंय एक कटलें व्हरून गे आनी वचून भायर न्हिदया वेरांडार नसल्या टेरसार न्हिदया म्हणलो खंय यो भायर म्हणटाय तूं आमी भिरांतींत आमी हांगा दीस काडटा कित्याक म्हळ्यार भायर न्हिदोवचें बरें म्हूण तूं सांगताय वय ह्या दोगीक भायर न्हिदचें बरें वय पूण हांगा जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगा चड्डी गँग आयलां हांगा चड्डी गँग मुंडू गँग चड्डी गँग म्हणून हांगा सोरांचें
भारी भिरांकोळ आमी जाला. ह्या किचंडा म्हणल्यार जाग्यार आमी आसा किचंडा म्हणून, ओडिशाच्या किचंडा म्हणल्यार हळ्ळ्यांत आमी आसा. किचंडांत कार्मेल निकेताना हांगा सोरांच्या गँगाकय एटॅक केलें. सोरांच्या गँगान हांकां येवन ह्या कार्मेल निकेतन म्हणल्यार एका फिरगजीक तांणी एटॅक केलें. विसावणट्याने एटॅक केलें. तांणी राती दाड गेली आनी त्या गांवांत फिरगजांनी जाल्लें हें चवथ्या एटॅकय ह्या चड्डिगांव फिरगजां मात्र. मेयाच्या 22 राती पेटे परत गोंगता म्हणून फादर सिल्वीन म्हणलो पाद्राब भायर येवन टॉर्च घालून ताणें पळयलो खंय. आनी ते दळा सोरांच्या पंगडांक तांकां थंय धाड गेली. पाद्राबान टॉर्च घालून अशें खंय घालून पळयता येणे लिपो रावले. सोर एकच पडेन पाद्राबाच्या वयर पडले. पाद्राबाक सरसारी मारलें तांणी. मागीर पाद्राबाक वोंड व्हरून एका ते हात बांदून एकडे बसयलो खंय. आनी हर एका कुडांनी आसलो सगळो दूड दिया, आसलें सगळें भांगार दिया, वॅल्युबल खलें आसा तें दिया, कंप्युटर तें वॅल्युबल आनी परत दिया म्हूण तांणी डिमांड केलें खंय. तांणी खलें दिसा लावन डिमांड केलें तें दी हें दी म्हूण. दिनासतना तुगे लेट जालें मारलें. त्या दाळा त्या रातीची 1:30 वर 1:30 AM राती मध्यान राती. फादर लिनास म्हणलो 90 वर्सांचो, 90 वर्सां प्रायसो. ताका तो निदेंत बरो निदेंत आलो. प्रायवन फादर 90 वर्सांचो निदेंत ताका धरून ओडून तांणी ओडून तेलो खंय ताच्या पांय मार जाल्यात खंय. मागीर बोटलेर तिसलें आनी एका कुडांत लास्ट कुड्यान बोटलेर न्हिदोन आसले खंय. त्या बोटलेनीच्या कुडा वचून तिचे हात पांय बांदून तोंडाक एक वस्तूर बांदून भायरास बांदून तिका तशें वोंड हाडून तिका एका कुडांत घालें. आनी फादर सिल्वीनाक तरणाटो पाद्रब तो डायरेक्टरान जावन ताका सामा मारला आनी आस्पत्रेन चिकित्सा घेता खंय तो आतां. सोरी सकाळींच्या सोर सकाळींच्या 4, 3:30 म्हणसर तांणी सोरी तांची सरली. हर एक वस्तू उस्तून हर एका रुमा वचून सकाळींच्या 4:30 म्हणसर 1:30 वरां सुरू जाल्ली. सकाळींच्या 4:30 म्हणसर सोर थंय आसले. निमाणें सगळ्यांक ह्या पाद्राबांक आनी त्या कामाच्याक सगळ्यांक आनी एका कुडांत घालून बंद करून ते गेले. सकाळीं 7 वरां म्हणसर कोणूय सुना ताका सगळ्यांक एका घालून बोल्ट घालून एका कुडांत घालून गेले. तांणी जणे लावन एका पाद्राबान आनेकाचे हात बांदले सुटोवन. मागीर तांणी एक तरणाटो पाद्राब थंय फोडलो जालो ताका जावंकूच जायना. मागीर ह्या कामाच्यान आनी त्या आनेका प्रायवन पाद्राबान आनी एका पाद्राबान बॉम्ब मारून जणेलां बॉम्ब मारतना कोणी एक जण त्याने येताना जो मारूंक पयसा कोंयेंत हांगा आसा. मार्गार लोक येता बाबा कोण एकल्यान आयकून भितर येवन तांची बोबाट आयकून मागीर बागील उक्तें करून हांकां येवन सुटयलें. तेणे खोल एक खोस ताणें सोडलें. देखून लोकांनी सोटयता म्हणसर पाद्रा भितर त्या पर्यंत कोणाच्या खंयच्या पुलिसांनी आज म्हणसर तांकां हे कोण आयिल्ले कितें केल्लें म्हणून तांकां अरेस्ट करूं ना. आनी सगळें सिस्टमॅटीक केलां. सिस्टमॅटीक खंयचीं बागलां जाल्यार हायटॅक तांची इन्स्ट्रुमेंट आसले. हायटॅक इन्स्ट्रुमेंट घालून बागलां उक्ती केल्यात, बिगां उक्ती केल्यात. तितले सिस्टमॅटीक तरान ही सोर भितर घेवन आनी परत सोरी केल्या. 90 वर्सांच्या पाद्राबाक एकल्यान सांगलें की फादरजी माफ करना, फादरजी माफ करना म्हणून. तो पाद्रा बळबळटा ताच्या पांय मार जाला रगड जाला. सकळी तिशीन गेल्या उपरांत एकलो फाटी आयलो खंय फादरजी माफ करना म्हणालो खंय. आनी तितलें थोवन ते पुरो गेले खंय. हें दाखयता हें माफ करना म्हणलें फादरजी माफ करना म्हणलें दाखयता कोणगी वळखीचे ताचे भितर मेतेरतल्या गँगांत आसात म्हणून. 2023 तावन आज पर्यंत 100 एटॅक त्या एका हळ्ळ्यांत जाल्यात खंय. 100 गोंयांत आनी फिरगजांनी 100 एटॅक जाल्यात हळ्ळेच्या 2023. आतां 25 पुरो जाली मात एका वर्सान 2 वर्सांनी एटॅक 100 पटी एटॅक करून फिरगजावन जाल्यांत. सोरी निबाव सोरयेच्या निबान सोरी करता म्हणल्या निबावान ह्या जाकांचेर हल्लो चलयता. हल्लो चल्ला ह्या जाकांचेर. ओडिशांत कालिंगी म्हळ्यार इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रॉबरी ओडिशांत अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ रॉबरी दे आर अटॅकिंग प्रिस्ट. तो मेन कारण म्हळ्यार
ह्या जाकांचे हात पाय मोड घालीचे म्हणून सिवील ऑथॉरिटी खंडीसीव वातावरण निर्मिसिल्ल्या बरी तांकां दिसता. सिवील ऑथॉरिटीत हें करूंक एक खंडीसीव वातावरण निर्मिल्ल्या बरी दिसता म्हणून तो म्हणालो, पद्रा म्हणालो. तशें जाल्ल्यांत सोरी रिपीट जाता, परत 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 सोरी रिपीट जाता, हांगा वो थंय रिपीट जाता म्हूण. ह्या जाक धर्मीक थंय आसात, बियाचें वातावरण ते जियेतात. कश्टल्या ह्या जाकाक न्हीद आजुनूय मेळोना, कश्ट जातात ह्या जाक. आनी पुलिसांनी एकल्याकय धरुना. कश्टाल्ले व्हडले ह्या जाकांक तांकां न्हीद जाय म्हूण तांची बोबाट आयकतलो कोणूच ना. बियाच्या वातावरणांत ते लियेतात ओडिशांत. ह्या बॅकग्रावंडांत आयच्या वांजेलांत आयचो वांजेल आमकां पळया कितलो प्रस्तूत म्हळ्यार सोम्याची उतरां आयच्या वांजेलांत. ह्या आयताराच्या वांजेलांत सोम्याची उतरां कितली प्रस्तूत गे म्हणून आमकां दिसतात. प्रस्तूत कितली प्रस्तूत म्हणून आमी सांगता. सुण्या वांगटा मदें सोमी सांगता, सुण्या वांगटा मदें तुमकां हांव धाडटां. हें दाखयता ताणें मिसांव ताणें दिल्लें मिसांव आमकां दिलें कितल्या कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार सुण्या वांगटा मदें आमी जिवन करूंक. सुण्या वांगटा मदें हांव तुमकां धाडटां म्हणून सोमयाचेर. कित्याक म्हळ्यार सुण्या वांगटा मदें दीस काडून जाता गे. मदें सुण्या वांगटा वागा जाल्यार शेळयेक मुखल्यान वचूं वागाच्या मुखल्यान वचूंक जाता गे. हें दाखयता मिसांव कितल्या कश्टांचें जाल्यार हें अखंड सोम्याचेर ट्रस्ट, अखंड फातेनी आसची गरज सोम्याचेर. सोमी म्हज्या सांगात आसा, मिसांव ताचें तो सांबाळटा. हांवें ताका सहकार दिलो, म्हजे हात, म्हजे पाय, म्हजें मोत, म्हजें काळीज ताच्या मिसांवाक हांवें दिला जाल्यार सोमी म्हज्या सांगात आसा म्हणून. ते फादराब 90 वर्साच्या फादराबाक आमच्या फादराबान विचारलें खंय, तूं हांगा रावताय गे, ट्रान्सफर काडून येताय गे म्हणून. ना, म्हाका सोमी सांबाळटा. सोमी तायचो आमच्या सांगात आसल्यांत आमी वाचून उरल्यां. एकल्यान येवन म्हाका सांगलें म्हणालो खंय तो 90 वर्सांचो फादर लिनास म्हणालो खंय. आनी फादरजी माफ करना म्हणालो. तें सोम्यान ताका सांगयलें म्हणून. तें उतार आयकताना म्हज्या हाता पांयांक परतून बोळ आयलें. हांव हांगात रावतां, सोम्याचे मिसांव म्हाका हांगा दिलें, हांव हांगात तें मिसांव करतां म्हणालो खंय तो. सोमी आमच्या सांगात आसा, आमकां रक्तान आमकां सांबाळटा म्हणटा खंय. फादर लिनास इतलें परत जाल्ल्या उपरांत फादर लिनास 90 वर्सांचो 90 इयर्स ओल्ड सांगता खंय, सोमी आमच्या सांगात आसा, आमकां रक्तान सांबाळटा, हांव हांगात रावतां. फादर लिनास म्हणटा खंय हे मिसांव कामाक करेज, ट्रस्ट आनी रिजॉल्व जायचे म्हणून. एक करेज म्हळ्यार धैर्य जायचे, एक कठीण फातेनी जायचे. एक हांव करतां, सोम्यान दिल्लें काम हांव करंत सोडटां, केल्ल्या शिवाय सोडना म्हणल्यार रिजॉल्व जायचे, निर्धार जायचे म्हणटा खंय पाद्रा. वो पाद्रा म्हणटा त्या प्रायवंत पाद्राबाची ती उतरां आमकांय आमच्या मिसांव गांवांत धैर्य दिता, बोळ दिता म्हणून. ताच्या कुटुंबान भयणीक आनी भोवजी मदें पाद्राबाच्या भयणी मदें डायवोर्साक येता म्हूण चिंतलें खंय. ते भायल्या गांवांत आतां डायवोर्सा येता समापणांतलें. आनी ती गांवांक आयिल्ल्या वेळार पाद्राबान हें घडीच सांगलें खंय. आनी पाद्राबाचें त्या 90 वर्सां पाद्र लिनासाचें ताणें सांगलें खंय, करेज, ट्रस्ट, रिजॉल्व, धैर्य जायचें आमकां, देवाचेर फातेनी जायचें आनी हें काम करून शुद्ध, हांव सोडून दिना अर्द्यार म्हणल्यार छाला जायचें म्हणल्यार तितलें आयकलेंत ताणें डिवोर्साचें फाटीं मोगान आसात म्हणालो फादर. हांगा आयिल्लो पाद्राब, आश्रमाक आयिल्लो पाद्राब. देखून पळया गे जेजू म्हणटा, हांव तुमकां शेळयांक वांगटा मदें धाडिल्ल्या बरी धाडटां. शेळयांक वांगटा मदें धाडिल्ल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. आय एम सेंडींग यू लायक लॅम्स एमंग वूल्स. कॅरी नो मनी बॅग, कॅरी नो मनी बॅग, कॅरी नो सॅंडल अँड ग्रीट नो वन ऑन द वे. वाटेर कोणाकी तुमी सालाम मारूंक वचनाकात. लुकाच्या वंजेलांत 10 अध्याय 3 आनी 4 श्लोक, 3रो आनी 4थो श्लोक, अध्याय 10. जिणेंत एक मस्त कश्टाचें म्हळ्यार देवा लागीं संपूर्ण विश्वासांत प्रवेश जावचें. संपूर्ण व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक मस्त कश्टांचें म्हळ्यार व्हंकलेक आनी न्हवऱ्यान एका संबंधान प्रवेश जावचें. फूल ट्रस्ट. न्हवऱ्याक 100% बायलेन पातयेचें, बायलेक पत्नीक 100% न्हवऱ्यान पातयेचें.
फुलटा हें कितल्या कश्टांचे रेपटी पातयेवंक थोड्यो संगती मेळटाना पातयेवंक कश्ट जाता पूण ते मस्त कश्टांचे लग्ना जिवितांत तें करचें आमकांय रिलिजियस बेसांत सोम्याचेर कंप्लीट ट्रस्ट दवरचें मस्त कश्टांचें पूण हे आमी बावडताच्या जिणेंत आमी करी येता तसलें अती फळादीक तसलें अती फळादीक व्हेरी व्हेरी फ्रुटफूल थिंग म्हळ्यार देवाचेर पातयेली दवरचें आमच्या बावडते जिणेंत हे बावडते जिणेचें अती व्हडलें फळादीक लक्षण कळलें फ्रुटफूल फळादीक लक्षण कळलें म्हळ्यार देवाचेर परफेक्ट संपूर्ण कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड हें रिलेशनशीप आसा करचें देवाचेर पूण पातयेनी देखून तो पात्रांव लीन आसता पळय 90 वर्सां सुद्दां हांगातान वचना सोम्यान म्हाका धैर्य दिलां सोम्याक हांव ट्रस्ट करतां आनी म्हाका दिलें मिसांगां हांगात करतां हांव सोडून वचना हें म्हजो लोक हांगा आसा दुबळो लोक हांगा आसा हांवें मिसांग करचें हांगा म्हणालो खंय खोल ताचें उतरां पळय त्या पात्रांवाची देखून थोडे फावटी व्हंकलेक न्हवरो मस्त कश्ट दिता मस्त ताका नाका जाल्यो संवय आसात ना हांवें उतार दिलां हांव तें पाळटां हांव देव सोमेतां हांव जैर काणयतां आनी हांव हें म्हज्या मिसांव म्हजो क्रिस्तांव ववेतां लिना साबरी फादर लिना साबरी कितली मार केल्लीं चेडवां कितले मार केल्ले पतीन एकामेका विश्वासा रावतात थोडी मात तेणे इल्लेशें डिवोर्सा येता नातल्या ती सोसून काडून रावतात देखून देवाचेर पातयेनी हें गरजेचें फळादीक म्हळ्यार हांवें पातयेनी फळादीक म्हळी ती गरजेची ती ऑटोमॅटीक जावन येता गी आपापींत येता गी लग्ना जिवितांत पतीचेर पत्नीचेर पातयेनी आपापींत येता गी ह्या आमकां रिलिजियसांक देवाचेर पातयेनी येता गी आतां तुमकां लायकांक देवाचेर पातयेनी ऑटोमॅटीक तरान आपापींत येता गी ना 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 आपापींत येना देखून ती कश्टांची ऑटोमॅटिकली येना आतां आमी केस काडल्यार आमी कांय करचें ऑटोमॅटिकली केस लांब जातात ऑटोमॅटिकली केस लांब जाता नक्षो काडल्यार हांवें कांय करचें म्हणून ना ऑटोमॅटिकली त्यो नक्षो लांब जातात तेच्यातल्याक त्यो ना लांब जातात म्हज्या काळजाक हांवें कांय करचें म्हणून तेच्यातल्याक तें पंप करता तशेंच म्हज्या काळजा भितर पातयेनी देवाची आपापींत ट्यूब जावन भरून काळीज भरून पातयेनी येता गे ना ती आपापींत येना मागीर कशें ती पातयेनी येवची ती ऑटोमॅटीक तरान येना ताचेतल्याक येना ती निरंतरी देवाक सरेंडर करचें हांवें हर एक कश्ट येताना देवाच्या पांयां जावन सोम्या तुका हांव सोडून वचना हे कश्ट म्हजे काल्स म्हजे वयली काड म्हूण सोम्या बरी म्हणाचे हर एक निर्णय हर एक संकल्प हर एक निर्धार हांव काणयताना हांव करताना सोम्याक हांवें सरेंडर करचें सोम्या वयलो निर्धार म्हाका मस्तू कश्ट हाच्या सांगात आनकी हांवें जे मस्तू कश्ट हांव तुका सरेंडर करतां अलेले कश्ट म्हाका येतात थोडे फावटी सुणांक मायतावन कश्ट येता हांव सरेंडर करतां पूण हांव सोडून वचना घरा थोडे फावटी सुणांत हांव मायक मेळटात हांव हें घर सोडून वचना सुणेचो मोग करतां हें म्हजें संकल्पा दृढ संकल्पा हो म्हजो निर्णय हो म्हजो निर्धार हांव करतां म्हूण सो मरये आमी देवाक आमी सरेंडर केल्ल्या वेळार हर एक फावटी सरेंडर कंटिन्युअस निरंतरी आमकां कश्ट येताना सरेंडर करचें आमकां सगळें रिजॉल्व करचें कंटिन्युअल सरेंडर रिजॉल्व करतना आमकां वो देवाचेर पातयेनी वाडोवन येता आमचो सोमी गुंडायक वचोंक आनिल्ले गुंड बाबार्थ गुंडायक करूंक आमकां येवकार दिता इनवायट करता आनिल्ले गुंड आसा म्हज्या बाबार्थान पातयेन येता म्हणून सोमी बळादीक तरान सांगता सुण्या वांगठा मदें शेळयांक धाडल्या बरी हांव धाडटा म्हणून बळादीक तरान सांगता हें कठीण रितीचें सांगणी जावन आसा सोम्यान सांगलें कठीण हें उतार जेजूचें कठीण म्हळ्यार ताणें दिल्ले मिसांव आमचे इतल्याक आमी करूंक जायना म्हळ्यार तो हें कठीण सांगता कितें म्हळ्यार ताचें मिसांव आमचे इतल्याक करूंक जायना जाता गी सुण्या वांगठा मदें शेळयांक जिवंक जाता गी वो ती वाघास हांगा रावंक जाता गी जायना मागीर कित्याक दिता तो दिता वी कॅनॉट डू इट आवर ओन आमचे इतल्याक जायना तें खंडितान मोपपाचें वांगठा मदें शेळयांक जेवन तांच्या शेळयांक जायना गोवळी नासल्यार जायना गोवळी आसल्यार जाता गोवळी आसल्यार सोड्या वांगठा दोवतात गोवळी आसा ताचेर बेतकाडया गोवळी जाय सांगता गोवळी आसा म्हणटा तो आमच्या सांगात आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हर एक घडी निरंतरी हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून गोवळ्यान सांगलां जेजू सांगता आमचे थंय
करेज जायचे धैर्य जायचे पूण मिसावन जारी करूंक ताचे विणे आमच्यान जायना कितल्यान करेज आसूं न्हू कितलें बळ आसूं म्हाका कठीण बळ आसा ह्या मिसावन ठाण्यान हांव करता जेजूचे म्हाका सांगात नाका म्हळ्यार जायना ताचे विणे जायना जारी करूं ताणें दिलें मिसांव कंप्लीट करूंक जायना मिशन कॅनॉट बी कंप्लिटेड विदावट आवर शेपर्ड द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट देखून तो जेजू जाय आमच्या जाता देखून तो प्रॅक्टिकल डिरेक्शन दिता प्रॅक्टिकल आतां घाल करचें कितें करचें म्हणल्यार डिरेक्शन दिता मनी बॅग व्हरी नाकात जाल्यार प्रॅक्टिकल तुमी पयशांचे बॅग व्हरी नाकात पयशे तुमकां कांय उणें जायनातलें हांव पळोवन खण येता खंयचे बॅगांत वस्तू थंय हें भरून व्हरी नाकात खाण भरून व्हरी नाकात बॅगां नाकात मनी बॅग नाका मागीर खालें मोचे नाकात पांयांक मोचे घालना आनी परत तुमी येचें नाका अशें वसा तुमी आसले वणगल वसा व्हडले व्हडले मोचे कांय नाका वाटेर येताना कोणाकय सलाम मान राव नाकात म्हळ्यार जेजू सांगता सलाम मारी नाका वाटेर येताना कोणाक सलाम मान राव नाकात म्हणून तर वाटेर येताना कोणाक गुड मॉर्निंग म्हणूंक ना गे ते अशें म्हणना ते म्हणाजे गुड मॉर्निंग म्हणाजे गुड इवनिंग म्हणाजे हालो कशें आहात म्हूण उलयचे सो मी ते म्हणना हें सलाम मार राव नाकात म्हळ्यार अत्मीक रितीन 2 संगती आटापात त्यो आमी पळयत येता 2 संगती आहात आमचो पयलें 2 संगती अत्मीक तरान 2 संगती आसात कालेंगी म्हळ्यार पयलें रिलाय अपॉन माय प्रॉविडन्स रिलाय अपॉन माय प्रॉविडन्स म्हजी दैवीक प्रपाळ दिश्टीचेर म्हळ्यार प्रॉविडन्स म्हळ्यार समयान दिवचें म्हज्या दैवीक प्रपाळ दिश्टीचेर बार घाला मिसावां खातीर म्हजेर तुमी बार घाला हांवें कितें करूं सांगलां पळय तें करून तुमकां खालें सायेत मायेत जायचें म्हजेर भायर घाला तुमी म्हजेर भार घाला तुमकां कितें जाय तें हांव तें तुमकां वदाक शिकतां हें एक रिलाय अपॉन माय प्रॉविडन्स पयलें जेजून दिलें मिसांव करी जाल्यार कलें जावं दी काजार जिणेंत न्हवऱ्याचेर फातयेनी न्ही चड फातयेनी देवाचेर आसाचे कंप्लीट फातयेनी देवाचेर आनी ताका लायक करचें न्हवऱ्या लायक करचें देवाचेर कठीण फातयेनी दवरचें जाल्यार न्हवरोय देवाच्या कृपेंत तुका फातयेनी दवरच्या ब्रिजी येता देखून भार आमी देवाचेर घालीचें लग्न जीवन जावं दी आमचो धर्मीक बेस जावं दी दिल्ल्या कामा जाग्यार जावं दी खरें भुरग्यांक वाडयताना सगळे देवाचेर भार घालचें कित्याक म्हळ्यार मिसावन देवान दिल्लें दुसरें खालें म्हळ्यार तुज्या निमाण्या शेवटाचेर गामान दवरूं निमाणो शेवट कितें निमाणे शेवट काजारी जिणेंत दोगांनी एक जावन सो काजारी जिणेंत तो तुमच्या लग्ना बेसाचो निमाणो शेवट दोगांनी एक जावचो नॉट 2 but 1 ते मस्त कश्टांचे तो निमाणो शेवट ताचेर तुजो फोकस आसाचे देखो निमाणें जेजून आमकां दिल्लें मिसांवाचेर ताचेर राज हांगा स्थापीत करचें मिसांव ताणें दिलां त्या मिसांवचेर आमी माया मोग एकवटाचेर आमी ताचेर आमी फोकस करचें गामान ताचेर आसाचें कीप युअर फोकस ऑन युअर फायनल गोल निमाणो शेवटाचेर गामान दवरचें डू नॉट गेट ड्रॉन हियर एंड देर देखून वाटेन ताच्या अडेच्या ताका सलाम म्हणचें डू नॉट गेट ड्रॉन हियर एंड देर कीप युअर फोकस ऑन युअर फायनल गोल डू नॉट गेट ड्रॉन हियर एंड देर तेणे येणे चंचल जायनाका तांतवान तूं मोत घालिनाका तेदळ तुजो शेवट सुकता आमचो मोगा असो इश्ट आसलो मोगाचे न्हू जेजूचे उतार पळय तेणे हेणे मंडो घाली नाकात ताका कांय लाभ मारूंक वचनाकात तुजें फोकस कर तुवें कालें करचें गे म्हणलें आमचो मोगा असो इश्ट आसलो ल्हान एक बिझनस तो 40 वर्सां पयलें हांव चलोवन आसलो दुबायेंत आमचे कडेन मागोवन सांगिल्लें ताणें ल्हान एक बिझनस सुरू केलो तो बिझनस व्हड जावन ल्हान बिझनस तरी त्याला बिझनसचें नांव काडटा भुरग्यांक कंटाळो येतालो त्यात भुरगें बिझनसाच्या पयशांत हांव भुरग्यांक ताणें भायर दोन आनी शिकयलें व्हड जालो बरो लाभ काडलो आमी म्हळें गांवांत इल्लेशें काम तुका जालेलें घट्ट कर तुजी बुन्याद गांवांत बुन्याद घट्ट कर म्हळें ताणें थोडे आमचे उतार आयकून थोडे जागे खणयले थोडे ताणें फ्लॅटांक खणयलीं थोडीं घरां जालीं आनी परत केली ताणें बरो जावन आसलो आतां आनी दोग आतां 40 वर्सां उपरांत दोग इश्ट ताका मेळ्ळे आनी ताणें व्हडलें प्लॅन हाडलें व्हडली मांडावळ हाडली आफ्रिकांत बॉक्सायट मेळटा अमेरिका कठीण डिमांड आसा तांतू त्या बॉक्सायट कालेंगी अमेरिकांत ते नोवें चिप्सांनी करूंक ताचे उपयोग आसा खंय एका किल्याक कितलेंगी ते अमेरिका आफ्रिकांत मस्त मेळटा आमी इल्लोसो जागो खणया थंय आनी जागो खणून थोडे एकरे एक 30 एकरे 40 एकरे पंख्या सवाय मेळटात देखून एक 40 एकरे जागो आफ्रिकांत खणून सो आनी थंय थावन खणून नायजेरियांत जागो खणून बॉक्सायट काडून हाडून हांगा दुबायन तें प्रोसेस करून तें आमी खालें करया म्हळ्यार अमेरिका धाडया आमकां पयशे $डॉलर्स वळो येता म्हूण सांगलें
ही आयडिया ताका दिली आमच्या फुडें गेल्ल्याक. साळयो चोरतना धाकट्यान तूं इतलें पुरो ताणें केलें, इतल्या भुरग्यांक पोरगांव जावन शिकयलें, व्हडलो मनीस जालो, बरो आलो, गुणांनी बरो, शगुणांनी बरो. आतां इश्टांनी ही आयडिया दिली, कोणीय ताका इश्ट मेळ्ळे असो मांडो गुंडयलो. ताणें एक दीस आमकां पयलें सगळो मागीर आमकां एक दीस फोन गुंडयलें, फोन मारलें हांगा, फोन मारना. आमी सांगलें तें फ्रॉड म्हूण येता मागण्यांत, आमी आज सांगना तुका, फाल्यां 2 वरां मागीर सांगता तूं फोन कर म्हणून. आमी सगळ्या दिसाच्या रातच्या मागण्यांत दवरलें. ताणें आमकां 2 वरां जाता 11 जाताना फोन केलें. आमी सांगलें तें फ्रॉड म्हूण येता, फ्रॉड ते फटकिरे ते लुडकार ते नश्टी ते तुका बुडयतात ते, तांचो हात घालून वचनाका, आतां कित्याक तेंच करूं वचू. इश्टांनी मागण्याच्या मनशा लागीं ताका गेलें, त्या पत्राबावन सोड तूं, ते इंडियाचे पत्राबू ते पयलें पावरफूल आले, आतां पावर ना तांचे कडेन. म्हळ्यार देंवसारान देवान दिलो पावर देंवसारान येला आमी चिंता. देखून ताणें कालें म्हळ्यार आमचें कितून मुसर देव जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आसा, कितून मुसर आमी जेजूचेर आमचे फातयेनी दवरल्या, कितून मुसर आमचें फोकस जेजूचेर आसा, कितून मुसर आमच्या मागण्यांत आमी सोंडिना, कितल्या आमी मागण्यांत जेजू सांगता एक जाता तेदो मुसर ताणें दिलो पावर काडूंक खंयच्या सैतानाक जायना. हे सगळ्यांक कळीत आसा जे हर एकल्याक आमकां कोणें देवा लागीं तोलो लागशिल्लो संबंद दवरला, देवाची कृपा ताची आमचेर निशेता स्वाय आमचे तान कोणी काण उरिना म्हणलें हर एकल्यान आमी मतीन दवरचें. ह्या जाकांनी लायकांनी कोण मागता ताका सगळ्यांक देवाची कृपा मेळटा. इश्टांनी मागण्याच्या मनशा लागीं गेले आनी तुका बारी बिझनस करचे लक्षणां दिसून येतात म्हणून त्या मागण्याच्या मनशांनी बायबल खाक्यो दवरून अशें खाक्यो दवरून त्या मागण्याच्या मनशांनी सगळ्यांनी सांगलें तो ब्रादर ही ब्रादर ताणें हाणें ताची मेसेज हाची मेसेज म्हणून ताणें ना तूं वयर येताय, तूं बॉक्सायट हाड, अमेरिका धाड, बारी येतात पयशे, बारी येता तुका, फुडें सरा गो हेड म्हूण सांगलें. त्या दाळ वो आमकां ख्यार करनासतना 2 वर्सां 1-1.5 वर्सांनी एक फोन कॉल करूं ना. मागीर निमाणे 1.5 वर्सां उपरांत हाचे बॉल्स खाली जावन पयलेंचें बिझनस पिड्ड्यार जावन वो बीदी भिकारी जावन हाचेर सगळे दुडू थंय घालून वो खंगाल जाल्ल्या वेळार एक दीस आमकां फोन करता मोगाच्यान. पुणें आमकां कळीत आमकां सांगनासतना तांचो पावर गेले कांय येनात म्हणून पुरा करून खंगाल जावन दुकानी काले उलयता आमी ताका तुका आमकां कळीसतना ताणें सुरू केलें. असो दुडू हाचें इन्वेस्टमेंट तांचें 420चें मॅनेजमेंट 420चें ते दोग इश्टांचें मॅनेजमेंट एकलो एकावंट पळोवं, एकलो आफ्रिकांतून कॉन्टॅक्ट करूं, वचून येवंक आनी परत पयशाचें इन्वेस्टमेंट जोड बँकान दवरले, काडले लोन काडलें त्या कंपनीचेर, हाच्या दुडूचेर हाच्या एफडीचेर पुरा लोन काड हाचें आलें पुरो व्हरून थंय घालें. हांगाच्या घरांचेर हेणें लोन काडलें, थोडी इकलें आनी लाख करोडांनी कितले करोड व्हरून थंय घालें. हाचें इन्वेस्टमेंट ताचें मॅनेजमेंट आनी आतां तांचें दिवाळीमेंट आनी इतली आस्त एपार्टमेंट आनी तांचें मॅनेजमेंटाक हाचें एपार्टमेंट पुराय इकलें आनी हाचें सुरू जालें डिरेलमेंट. तांचें मॅनेजमेंट हाचें डिरेल म्हळ्यार हाळी तापूद पाट्यार तावन ट्रेन सकयल पडल्या डिरेलमेंट वो पडलो. एक बिझनस ल्हान तरी ताका इतलो ग्रेस्त करून उबारलो सोम्यान, कित्याक म्हळ्यार ताचें गामान एकाचेरच आसलें, ताचें फोकस एकाचेर घालना, सगळो दीस रात ताचेरच आसलो. कामां जावन 10-12 जाण कामां जावन तें ल्हानशें बिझनस तो करतालो, येदुसो जागो खंय तो म्हणटालो आनी ताचेरच दवरलें. आतां डायवर्ट जालें, वो कामाच्या हांगा वचोना, हांगाचेर रीण काडलें, हाचेर पुरा रीण काडलें बँकांत आनी थंय व्हरून घालें. आतां कामाक घाता दिवंक हाचेडे कूल दिवंक हाचेडे कांय ना, वो पिड्ड्यार जालो. देखून सोमी म्हणटा वाटयेन येताना मिसांव काम करतना ताका सलाम हाका सलाम म्हळ्यार तुमी गामान आनी कडेन घालनाकात. तुमचें फोकस हांवें दिल्यार मिसांवांचेर आसूं दी, एकाचेर दवरा, मिसांवांचेर दवरा, फातयेनी एकाचेर दवरा, फोकस एकाचेर दवरा म्हणली सोमी म्हणटा. देखून वाटयेन येता सलाम मारनाकात आनी त्यो सलाम मारूंक वचनाकात आनी वाणो गिणो म्हळ्यार मस्तू वाणो गिणो कोणाच्या शॉपिंग आनी पुरा रावया, फोकस एकाचेर दवरा मिसांवाचेर. ताका तुमी सक्सेसफूल जातात. देवाची खुशी कसली गी, देवान दिल्लें काम मिसांव काम तें कर, ताका बद्द जा. बावडत्याच्या जिणेच्या संगतीक वत्तू दी, बावडत्याची जिणी तुका कान सांगता ताका बद्द जा, ताका वत्तू दी. तेन्ना बरो गवळी
तसो सांगात तुका दिता, तुज्या सांगाता रावता, मेटा मेटांनी तसो सांगात तुका दिता, तुज्या हर एका मेटा मेटांनी तो तुज्या सांगाता रावता. आमची अस्कत काय आसली तो एकजाप एक मिराकल जावन बदलता. हे पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी सांगता, विरोधी रावलेले ते सलवातले. आवय भुरग्यांक सांबाळल्या बरी देव तुका सांबाळटा, तुज्या सांगाता रावता आनी सांबाळटा म्हणून. हें जावन देवाची आमी देवान दिल्लें मिसांव ताचेर घामान दिल्ल्या वेळार ते हांवें कितले कश्ट आसल्यार दे कितले कश्ट जाल्यार देव म्हाका ताची कृपेन म्हजी कृपा तुका पुरो, मागीर ನನ್ನ कृपे निनगे साकू म्हूण सांगता. सांपावलाक तो सांगता ताच्या कृपेन आमी करूंक जाता. कोण विरोधी रावल्यार ते चलवतले देवाच्या ताच्या आजारपणा मुखार. देखून कश्ट दी, देखून आमी फोकस एक आमच्या मिसावर दवरून आमच्या कुटुंबात जिवीत जावन दी. आमच्या कुटुंबाचेर तूं फोकस दवरया. भुरग्यांनी शिकपाचेर फोकस दवरल्या वेळार शिकपांत वयर येवन तांचे जिणी नामदान जाता. लग्न जिविताचे फोकस कुटुंबा जिविताचे फोकस आसून दी. तूं फोकस कर, आमी कुटुंबा जिवीत उगडोवंक नाका. आमी रिलिजियसांनी आमच्या धर्मीक बेसाक आमकां दिल्या मिसावाचेर फोकस केल्ल्या वेळार आमकां जेजू वयर येता, वयर आडयता आनी आमचें जिवन जेजू सांबाळटा आनी आमी आशेल्लें सकडी सुख समाधान आमचें जिवन नंदन करता. आमेन. दिव्यवाणी